तुमकां खबर आसतली आयज आमचो एक चिचारे एक पुस्तक आयज उजवाडाक हाडलां आनी तें बाब आमचो एंटनी मिरान हो आमचो कुट्टाळीचो भाव आनीक हाणें आयज हें चिचारे हे पुस्तकान हांव नको हाणें चिचारे खंयचे भाशेन हाणें पुस्तक बरयलां तें ताका खबर आसतलें जेन्ना आमी वाचतले तेन्ना आमकां कळटलें आमकां चिचारे म्हटल्यार तुमकां खबर आसा जेन्ना आमी भुरगेपण आसतना तेन्ना आमची माय पाय आमकां चिचारे जे पावसा टायमार देखून एकठांय करून दवरून आमी ते चिचारे भाजून खाताले ते आमकां उगडत आसा पूण आतांचे पिळगेक म्हाका दिसता हे अशें घडना तरी आसा ताणें एक पुस्तक बरयलां ताचें मिनींग कितें ताचो आमकां वाचले म्हणटकूच आमकां कळटलें पाव एंटनी मिरान आयज ताचो वायटदीस 65 इयर्स ताका व्हरतात ताका हांव परबी दिता बर्थडेची परबी दिता तशेंच हांगासर जायते आमचे जाल्को कोंकणी अकादमी हाचे सगळे ऑफिसर हांगासर आयिल्ले आसात हांव ताकाय जे कुट्टाडे येवन आयज हांगासर हे पुस्तक जोडाक हाडलेलें आसा ताका हांव फाल्यां देव बरें कोटाक मुद्दम ते आमी कुट्टाडे गांवांत आयले म्हणून आनीक बाबा एंटनी मिरान ताचें सांगपाचें म्हणल्यार हो कल्चर प्रोग्राम जेन्ना आमच्या गांवांत कितें तर जाता जाल्यार खंयच्याय टायमार खंयच्याय स्टेजीर जावं ताणें तियात्र बरयले प्ले कॉम्पिटिशन केली बाकीचे जायते जे कितें कल्चरल प्रोग्राम जेन्ना जाता ताच्या हातांतल्यान जाताले तो बरें करतालो तो बरो एक एक्टर तियात्रिस्ट ताणें जायतें काम केल्लें आसा आनी पुस्तकाय ताणें जायतीं बरयलेलीं आसा म्हणटच हांव ताका परबी दितां खरेंच ताणें एक पुस्तक आमच्या आनी असले म्हणजे एक आमच्या युथाक सांगूंक सोदता तुमी असली पुस्तकां जी आमची कोंकणी भास सांबाळटले जाल्यार ही पुस्तकां येवपाची गरज आसा आनी जे आमचे पुर्वजांनी कितें करून दवरलां आमचें कितें आसा तें दायज कितें आसा तें उजवाडाक हाडपाक जाय आनी हें उजवाडाक हाडटले जाल्यार आमकां न्यू पिळगी हे असली पुस्तकां बरोवन जावं माचयेर तियात्र आनी बाकीचे कल्चरल प्रोग्राम करून आमकां फुडें येवपाची ते भुरग्यांनी येवपाची गरज आसा आनी खरेंच आमचे खोर्साली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोणाकूच जर दिसता आपूण बाबा आमचे जे पुर्वजान कितें आसा वो आमकां दाखोवंक सोदता जाल्यार हांव सदांच तांचे बरें आसतलो हांव आमच्या मिरान एंटनी मिरान हांव काळजांतल्यान देव बरें करूंक ना कित्याक ताणें जायते आमच्या गांवांत एक्टिविटी केल्या तसोच ताणें पॉलिटिकली सरपंच इवन बी काम केलें आसा हांव ताका परबी दिता. Auspicious birthday of Anthony Miranda, who was an ex-sarpanch and my good friend. I'm very happy that good memories and his good health has come back and he got an opportunity to write this wonderful book of Chichare, and I'm happy that I got to be a part of this wonderful celebration, and I wish him all the best, good health to write many more books on what is happening all over, especially of Kortali. He has done a lot of social work. So I wish the book Chichare and Anthony Miranda all the very best, and I'm happy that Anton was also at his hands he released this book, and I wish them all the very best. Thank you. हांव एकदम खुशाल बाब एंथनी मिरांडानो बूक बरयन हाडलो वचून हाडलो म्हण आनी त्या बुकाचे पळय सब्जेक्ट ताणें पळय घेयल्या न्हू तें म्हत्वाचें बारीक लोकांचेर ताणें बरयलां जशें पाडेली रेंद्रांचेर नुस्तें मारप्यांचेर आदली पळय ल्हान ल्हान ट्रेडिशनल मेथड आहा फिशिंगाची ती हायलायट केल्या शेतकामत्यांचेर आयज काल बारीक लोकांचे कोण बूक बरयनाय तो वालोर ताका एंथनी मिरांडाक आनी ताणें अशेंच आपणें आनिकूय बरयचें आनी बारीक लोकांचे समाजाचे इश्यूज 10 जाणां मदें गोंयकारां मदें तेणें दवरचे अशी म्हाका म्हजी मागणी तें कडेन.